मोगाच्या भावन भयणो, जेजू आपल्या शिसांक आयज घोटाळ्याची उतरां उलयता आनी तो तांकां म्हणटा की तुमची काळजां उचांबळ वो बिजूड करूं नाकात म्हूण सांगता. हाचो थोडो बॅकग्रावंड पळयत जाल्यार मोगाच्या भावन भयणो, ही उतरां जेजून आपल्या मरना कुश्टा मरना वयचे पयलीं तेन्ना जेजू शिसांक सांगता ही उतरां तेन्ना उलयल्लीं. आख्खो जेन्ना शीस जेजू बरोबर आसताले आनी आख्खें जीत 3 वर्सां ते जेजू बरोबर आसले तेन्ना तांणी मोगाच्या भावन भयणो जेजूक पळयल्लो आनी ते जाणाले जेजू मसाया म्हणून. पूण तांचें चिंतप पळय दुसरे तरेचो मसाया, तांचे पासून झगडटलो खरें आतां झगडून खरें मारामारी करून तसलो झगडटलो घडये मसाया तेमी चिंतलेलो आसतलो. पूण जेन्ना जेजू आपलें खरें कार्य कितें तें सांगता आनी तांकां सांगता की आपूण कुश्टा मरणांतल्यान वयतलो म्हूण ह्या शिसांची काळजांय उचांबळ जातात आनी ते भिवूंक लागतात. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावन भयणो जेजू म्हणटा की आपणाचेर विश्वास दवरात. ताकाच लागून जेजू पयलींच उतरां म्हणटा शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. हें जावन आसा जेजूचें हातयार शांती. आमी आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावन भयणो जायते फावटी उचांबळ जातात. आमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती येयली रोखडीच उचांबळ जातात. कितें करूंक ना रोखडेंच उचांबळ जातात. आमी आमचें कितें काम जें करचें आसा तें लेट जालें रोखडेंच उचांबळ जातात. आनी जायते फावटी मोगाच्या भावन भयणो आमी उचांबळ जावन आमी पयस वतात. जेजू सशी पसून येवचे खातीर आमी जेजू सशी पयस वतात. आयज जेजू म्हणटा आपणाचेर विश्वास दवरात. जेन्ना आमी जेजूचेर विश्वास दवरता मोगाच्या भावन भयणो तेन्नाच आमकां आमच्या जिवितांत शांती मेळटली. आयज जेजू आमकां म्हणटा मोगाच्या भावन आमी जायते फावटी दोतोरा लागीं वतात, काळजाच्या दोतोरा लागीं. आमच्या लागीं एक व्हडलो वैज आसा तो म्हणल्यार जेजू, एक काळजाचो दोतोर. आमची काळजां उचांबळ करिनाका पूण आपणाचेर विश्वास दवरून आमच्या जिवितांत शांती आपणाक तो आपयता. तर मोगाच्या भावन भयणो हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी नियाळ करुया आमच्या जिविताचेर बी. जायते फावटी आमी जेजूचेर पातिल्यांत काय जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेन्ना कसली परिस्थिती येता तेन्ना आमी देवाक पयलो घातला काय वा आमी फाटीं सरल्यांत काय हेंच आमी मनांत धरुया. आनी आमी करूंक ना जाल्यार जेजू लागीं आमी बळ मागुया, शक्ती मागुया. ताच्याच पावलांनी चलूंक ताकाच आमी पयलो वयलो जागो दिवंक, ताकाच कसले परिस्थितींत आमी फुडो करता तेन्ना ताका पयलो घालूंक आनी आमच्या जिवितांत शांती हाडूंक. हें जावं दी आमचें मागणें आनी आमची कृपा ह्या दिसाक.